मातशें रिजर्वेशनाचें हें जालां पळय सो 2026 पर्यंत वाट पळोवची पडटली आतां कितें हांवें मागेलो ऑलरेडी हेजे पयलू स्टेटमेंट दिल्लो आशिल्लो की 2027 हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंय राज्याच्या जेन्ना जनरल इलेक्शन जातलें तेदे वेळाचेर मेळपाक जाय कारण हो आमी वारंवार उलयताले की जोपर्यंत डिलिमिटेशन कमिशन बसना डिलिमिटेशन कमिशन एज पर द लेटर जे आयिल्लें तेजे प्रमाणे तांणी म्हणलें आसा डिलिमिटेशन कमिशन इज गोईंग टू बी सीट इन द इयर 2026 तोपर्यंत ह्या प्रोसेसांतल्यान थ्रू प्रॉपर चॅनलांतल्यान रिजर्वेशन मेळपा खातीर खूप अवघड आसा पूण पॉलिटिकल माध्यमांतल्यान जे दोन्ही जे हाऊसीस जे आसा त्या हाऊसाक जर रिझोल्युशन जर घेतले आणि ते इलेक्शन कमिशनाक जर कळयलें जाल्यार दॅट कॅन बी कन्सिडर्ड. विजय सरदेसाय डबल इंजिन हॅज चिटेड द एसटी तुमकां दिसता तशें? नो आय कॅनॉट हांव तेजेर कांय कमेंट करपाक शकना कारण तो प्रत्येकाचें एक परसेप्शन आसा पण आमचो प्रयत्न हो सातत्यान आसतलो. हो इश्यू खूप पयलींच्यान चालू आसताना आमी पयलीं फाटल्या दिसांनी पार्लमेंट सुद्दां करता पण तितून हो इश्यू येवंक ना. गोव्याचे 3 आमी म्हणू शकता खासदार आसात 2 राज्यसभे आनी लोकसभे तेंच्यानी कित्याक इश्यू हाडूंक ना आतां तेंच्यांनी विशय कित्याक काडूना हें हांव सांगपाक शकना हो तेंचो प्रश्न आसा. खरें म्हळ्यार ह्या लोकांनी हो जो विशय जो आसा तेंच्यांनी मांडप हें खूब तितलेंच म्हत्वाचें आसा. खरें म्हळ्यार त्या लोकांनी तें फॉलोअप करपाची गरज आसा कारण दे आर द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम द गोवा आणि गोंयचो हो जो कितें आसा समस्या आसा ती तांच्यांनी मांडप हें खूब गरजेचें आसा. अजुनूय वेळ गेलो ना अजुनूय ते मांडून ह्या लोकांक न्याय दिवपाक शकता. इवन स्टेटमेंट्स आयले की लोकसभा इलेक्शन ते स्कीप करतले. नॉर्मली खंयचेंय इलेक्शन स्कीप करून न्याय मेळटलो काय कितें असो तरेचो एक विशय आसा. हांव गेली कित्येक वर्सां वारंवार हांव सांगता की हो जो कालचो जो ऑर्डर जी आयिल्ली आसात गोवा गव्हर्मेंटाक आज लॉ अँड जस्टीस ह्या मिनिस्ट्रीन आज बरलेलें आसा हे एक रुटीन प्रोसेसांतल्यान आज ऑर्डर आयिल्ली आसा. आमकांय खबर आशिल्ली की ज्या कामा खातीर हांव सातत्यान हांव फॉलोअप करीत आसात कारण अत्यंत म्हत्वाची एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की आर्टिकल 330 अँड 332 हेजे अंतर्गत डिलिमिटेशन कमिशनाक जे पावर जे आसा अनलेस अँड अंटील डिलिमिटेशन कमिशन डजंट सीट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ट्रायबल टू गेट द रिजर्वेशन इन द स्टेट ऑफ गोवा. परंतु आमचो जो प्रयत्न जो आसा हेजो अर्थ कोणी निराश जावपाची गरज ना कारण आमी लोकशाही पद्दतीन आमी हो लढो किंवा ही जी मागणी जी आसा ती पदरान घालून घेवपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न आसतलो. दुसरो मार्ग आसा की भारताचे म्हणल्यार 2 जे हाऊसीस जे आसात पार्लमेंटान आमचो लोकसभा आणि राज्यसभा ह्या पार्लमेंटा हाऊसान भितर रिझोल्युशन घेवन ते रिझोल्युशन युनानिमसली पास जर जालें जाल्यार गव्हर्नमेंट कॅन गिव अ डायरेक्शन टू द इलेक्शन कमिशन to implement the reservation policy in the state of Goa. कारण as per the 2011 सेन्सस ऑलरेडी भारताकडेन आणि गोंय राज्याकडेन आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान जितले हायेस्ट पॉप्युलेशन ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आसा आणि इट इज ऑलरेडी तेजे स्टॅटिस्टिक जाल्ले आसात एज फार माय नॉलेज इज कन्सर्न आणि हे जे वेळाचेर जातले त्या वेळाचेरूच आमकां रिजर्वेशन मेळपाक शकता पण ताच्या खातीर पॉलिटिकल वील आसप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा हें उघडपणान प्रत्येक वारंवार हांव सांगता. आजची जी परत एकदा सांगता आजचो जो विशय जो आसा हांव बरेचशे आमच्या समाजान भितर आदोगाद आसात आमच्या समाजा भितर हायली प्रोफेशनल्स जे लोक जे आसात काही गोष्टी समजून न समजल्या भशेनचे काही गोष्टी करप आसता पयलीं त्यो काही गोष्टी करपाक जायना कारण आमकां विचार आसात आमकां विचारांनी आमकां मुखार वचपाक जाय. घटनेच्या आधारार दिल्लो पूण एकूच गोष्ट एक खंत परत परत हांव व्यक्त करता गेली 20 वर्सां जाली ह्या एसटी समाजा खातीर स्टेटस मेळिल्लो आसलो तरी आसतना ही जी घटनात्मक जो अधिकार जो आसा तो न मेळिल्ल्या बद्दल एक खूब एक खेद दिसता. पण डेफिनेटली हार न मानता आसतना आनी हे रिजर्वेशन जे आसा ताचे खातीर सातत्यान फॉलोअप करतले आणि ज्या तरेन आमच्या फाटल्या गोंयचे विधानसभेच्या पटलाचेर आदरणीय आमचे सावड्डेचे आमदार गणेशबाब गांवकर हांणी
जो प्रायव्हेट जे बिल मांडिल्लें आशिल्लें कॉलिंग अटेन्शन जे हाडिल्लें आशिल्लें ताका उत्तर गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या बरोबर बाकीचे सगळे जे शिष्टमंडळ जे आसा ते घेवन आदरणीय आमचे गृहमंत्री त्याच बरोबर लॉ अँड जस्टीस मिनिस्टर हांकां मेळून ह्या समाजाची व्यथा आणि कित्या खातीर रिझर्वेशन जाय हे मांडप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. पूण हें काम गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान मांडपाची गरज आसा आणि पॉलिटिकली ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी विचार करून ह्या लोकांक न्याय दिवपाचो सरकार कडल्यान आमकां अपेक्षा आसा. आणि म्हाका दिसता एज अ मिनिस्टर आणि एज अ ह्या आंदोलनाक सक्रीय आशिल्लो एक कार्यकर्तो ह्या नात्यान हे सातत्यान हेजो पाठपुरावो आणि पाठलागणी करता.